गोंय गुन्ह्या फाट्यान राज्यातल्या हाय प्रोफायल दरोडे प्रकरणात वांटेकार आशिल्ल्या 5 बांगलादेशी नागरिकांक परत हाडल्यात। सरायकाले खान दिल्ली लागसार राती उसरा जाल्ल्या चकमकी उपरांत दिल्ली गुन्ह्या फाट्यान अटक केल्ल्या आरोप्यांक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फुडारपणा खाला खास पंगडान गोंयान व्हेले। पुलिसांनी सांगला की एप्रिल 2025 वर्सा दोनापावल लागसारच्या एका जाणट्या जोडप्याच्या घरान जाल्ल्या धक्कादायक दरोडो आणि त्या वर्साच्या निमाण्याक म्हापसा हांगा जाल्ल्या आणि एका हिंसक घराचेर धुरी घालपाकडेन ह्या घोटाळ्याचो संबंध आसा। हो पंगड दरोडा आणि खुनाचो यत्न ह्या सारख्या गंभीर गुन्यांवांत वांटो घेतिल्ल्या आंतरराज्य गुन्यांवकारी जाळाचो एक भाग आशिल्लो अशें तपासकांनी स्पश्ट केले। तशेंच कारवाये वेळार अधिकाऱ्यांनी शस्त्रां आणि घर फोडपाची साधनां जप्त केली। ह्या टोळयेन जाणट्या रहिवाशांचेर नदर दवरून आणि सोदून काडच्या पयलीं पळून वचपाची रणनीती वापरिल्ली असो आरोप आसा। फुडली चौकशी सुरू आसतना आता आरोप्यांक गोंय न्यायालया मुखार हजर करतले।